सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. माय मोगाचो येवकार आयच्या मिसाच्या बलिदानान आज मिसाची मांडाबोड सांबाळटा कितें भाशेन सेवाधर्मीक सगळी रिती सांबाळटा PPC आमची वांगडी नवी PPC आमी घडोवन हाडल्या. कितें भाशेन ह्या नवे PPCक आमची फिरगोज गौडीक सभा देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून बरे तरेन हे फिरगोजेक मार्गदर्शन दिवंक पाद्रीगाराच्या उजवात कसो ती वावरूंक तांकां कृपा आनी बळ मागतना आमी सगळीं फिरगोजकारां 400 वर्सां आमचे फिरगोजीची समारंभांव तेन्ना अदीक आमकां कृपेन भर अदीक आमकां मोन उजवाडाय आनी आमच्या जिवितान उत्मीक वाड जावं म्हूण आमचे खातीर मागुया. आमच्या गोंयच्या शेतकामत्या पासत पावस पडटा तांचो वावर अदीक निर्फोड जायना जावं पूण तांकां वावराचो फोड मेळूंक तांचे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमी साद्या काळाचो 14वा आयतार पाळटाव आनी आयचो विशय वचात जेजूक प्रवाद्याक जिवितांतल्यान परगट्टात. आमच्या पवित्र स्नाना दिसा थावन आमचे दर एकल्याचें कार्य आनी हावेस जावन आसा जेजूक परगटपाचें. ताका परगट्टलीं जाल्यार ताका आमी जाणा जावं, ताका आमच्या जिवितान आपणावंक आनी ताका आमी मान दिवंक गरज. वळखता जिवीत जाणा जाता आनी मनशाक मान दिता तो मनीस ताच्या जिविताचो परगटणार जाता. आयज आमी हे मिसाचे बेटेन वांटो घेतना पवित्र पुस्तक आमी वाचूंक जेजूचे शिकवणेन आनी बरे खबरेन आमी गिरेस्त जावंक आनी आमच्या जिविताच्या सोडवणदाराक आमी मान दिवंक आनी जिविताच्या सगळ्या घडीता आनी परिस्थिती मदें आमी जेजूचे परगट्टलीं पाटलावदारां जावंक हे समारंभेन आमकां बापाची कृपा मागुया. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक आमकां सगल्यांक देव ह्या संवसारान आयच्या सेवा धर्मांत आमी विशय घेतला तो वचात जेजू प्रवाद्याक जिवितांतल्यान परगट्याक बावतिस्मा वरवीं आमकां सगल्यांक प्रवादी जावंक आपयता. वी आर कॉल्ड टू बी अ प्रॉफेट. आनी प्रवादी जाता आसतना जायत्यो आडखडी आमच्या जिवितान आसतल्यो म्हूण देव आमकां थारायता. तेन्ना ह्या आडखड्यांक फुडो करूंक आमी अदीक आनी अदीक आमच्या जिवितान सदांच तयार आसूंक तोच देव आमकां उलो मारता. आनी जायते फावटी प्रवादाचो वावर करतना आमकां लोक नाकारता. ह्या आमच्या जिवितान निराशीपण घेना जावं अदीक उमेदीन देवाचो वावर एक प्रवादी कसो ताचें बरें उतर परगटूंक आमी वावरूंक जायते फावटी आमी हांकडेल्या फाटीं सरल्या आमी बेसारमाय केल्या आमी घडीक विसरल्या. हे वेळार थोडो वेळ आमचे हात जोडुया आनी देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसोणे मागुया. जायते फावटी चुकल्या सायबा घडीक आमी प्रवादी कशें वावरूंक ना आमचे चुकीचे बोगसोणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया, हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता,
मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगल्या दुदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण सोर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थुया. मोगाड बापा पडलेलो संवसार तुझ्या पुताच्या कालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्याय. तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवूत चलयता सासणाच्या हा सासणांक. इजिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप.
त्या दिसांनी आत्म्यान म्हजे भितर येवन म्हाका उबो केलो आनी तो म्हजे कडेन उलयता तो हांवें आयकलो. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, हांव तुका इस्रायलाशी म्हजेर फितूर केल्ले पोरजेशी धाडटा. ती आनी तिचे पुर्वज आजून पर्यंत म्हजेर कोलपल्यात. तांच्यो पूत धुवो आपल्या वाद्येच्यो आनी दारून जाल्यात. तांचेशी तुका धाडटा. तांकां अशें सांग, सर्वेस्पर अमकें अमकें सांगता. ती आयको वा ना आयको, आपणा मदें एक प्रवादी आसा म्हूण त्या फितूर घराण्याक गमून येतोलें. देवाचें उतोरें. जबाब, सर्वेस्परा, आमची काकूट कोर, तुजेरूच आसा आमची नदर. परतून म्हणुया, सर्वेस्परा, आमची काकूट कोर, तुजेरूच आसा आमची नदर. सर्ग तुजें ठिकाण, थंय म्हजे दोळे तुजेर उबान लायता. जशे चाकराचे दोळे आपल्या धन्याच्या हाताचेर घट लायलोले आसतात. जबाब, सर्वेस्परा, आमची काकूट कोर, तुजेरूच आसा आमची नदर. काकलूट कोर सर्वेस्परा, आमची काकलूट कोर. मनीस आमची एकदम चड बेपर्वा करतात. खरेंच आपलीच बडाय दाखयतल्यांच्यो मस्कऱ्यो गोरवान फुगलोल्यांची बेपर्वा आमकां एकदमूच भोगूंक पडटा. जबाब, सर्वेस्परा, आमची काकलूट कोर, तुजेरूच आसा आमची नदर. जशे चाकोन्नीचे दोळे आपल्या घरकान्नीच्या हाताचेर घट दवरलेले आसतात, तशीच आमची नदर. सर्वेस्परा आमच्या देवान आमची काकलूट कोरीसोर ताचेरूच लायलोली आसा. जबाब, सर्वेस्परा, आमची काकलूट कोर, तुजेरूच आसा आमची नदर. भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, इतलें उत्तम प्रकाशण्या पासत हांव गोरवान फुल्लोलो जावंक म्हाका स्वताक म्हजे कुडीक दिला एक कांटो. हो कांटो सैतानाचो एक दूत. हाचे विशीं 3 फावटी प्रार्थना करून तांतलो म्हाका निवार म्हूण हांवें सौम्याक मागलें. पूण ताणें म्हाका अशें म्हणलें, म्हजी मोजत तुका पुरो कित्याक अशक्तायेंत म्हजें बोल संपूर्णतायेन दिसून येता. देखून क्रिस्ताचें बोल म्हजे सवे वसच्या कुशेन म्हजे अशक्तायेची वडवीक करतलो. म्हणटच क्रिस्ता खातीर म्हजे अशक्तायेंनी, अपमानांनी, अडचण्यांनी, दुमाळ्यांनी आनी तळमळ्यांनी हांव मुरगोडटां. कित्याक जेन्ना हांव अशोक तेन्ना हांव शक्तिवन. देवाचें उतोरें. उद्गार. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवूंक ताणें म्हाका धाडला. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वे
क्रिस्पो तुमचे सोवे आसूं. मार्क पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. जेजू तुयतान भायर सरून आपल्या गांव घरा गेलो आनी ताचे शिसूय ताचे बरोबर गेले आनी सोनवार पावतच तो देवस्थानांत शिकोवंक लागलो आनी सोबार जाणां ताका आयकून ताचे शिकोवणे विशीं अजाप जावन म्हणटालीं, हें सगलें हाका खंयचें आयलें आनी ताका दिल्ली आसा ती जाणवाय कसली आनी ताच्या हातांनी असलीं विस्मितां घडटात तीं कशीं. हो तेवय न्हय काय मारयेचो पूत जाकोब, जुजे, जुदस आनी सिमांव हांचो भाव. ताच्यो भयणूय हांगा आमचे मदें रावतात न्हय आनी ती ताचे विशीं घुस्पतालीं. पूण जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्याक फकत आपल्याच गांवांत, आपल्याच घोराब्यांत आनी आपल्याच सोयऱ्या दायऱ्यां मदें मान ना. आनी तुवें कसलेंच विस्मीत करूंक ताका मन जायना जालें. आनी थोड्याच वायटाकारांचेर हात धरून ताणें तांकां बरीं केलीं आनी तांच्या अविस्वासा विशीं ताका अजाप दिसलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. मोगाळ बाबा भयणीनो, आज आमी 14व्या आयतारान भितर सोतांव साद्या काळाच्या. आनी किरीत भाशेन आयच्या दिसाक विशय आमी घेतला तो वचात. जेजू म्हणटा, तुमी प्रवाद्यांक कशीं परगटात. ह्या जेजूक परगटूंक आमकां सगल्यांक उलो. आंद्रे फ्रॉसाद आपल्या बरोवपान गॉड एक्झिस्ट, आय हॅव मॅट हिम हें पुस्तक तो बरयता. आनी बाबा भयणीनो, आपूण 20 वर्सांचो आसतना पर्यंत तो एथेइस्ट कसो, समवन हू डजंट बिलीव इन गॉड जियेता. ही डजंट बिलीव इन गॉड. आमचे मदें जायते आसतले ते भाशेन. आमी मिसाक येतावंक जायत, बट समटायम्स डीप इनसायड वी हॅव ऑलवेज डिफरंट टायप ऑफ notion about God. It was the God exists and I have met him. हो पुस्तक तो बरयता आसतना फ्रांसा देशांतलो एके दिसाक आपल्या इश्टा बरोबर तो मोटरान बसून वेता. ताचो इश्ट ताका म्हणटा, तूं मोटरानूच राव. आनी ताचो इश्ट इगोजेन भितर सरता. आपलो इश्ट इगोजेन भितर आसा म्हूण जायतो वेळ कित्याक काडलो काय म्हणून तो आपूण इगोजेन भितर वेता. आनी भितर वेता आसतना पवीस संस्कार थंयसर आसलो, आल्ताराचेर दवरलेलो. एके भाशेन उजवाड ताका दिसती पडटा आनी उजवाड दिसून ताचेच भितर ताका कितें तरी जाता. आनी बाबा भयणीनो, थंयसर तो बसता तेन्ना एके भाशेन तो आपल्या जिवितान एक बदलो पळोवन भोंवता. आपल्या घरा येता आनी म्हणटा, आपल्याक कितें जालां, आपल्या जिवितान कोण तरी भितर सरला, आपल्या जिवितान कितें तरी म्हाका दुसरेंच वातावरण कशें दिसता. आनी बाबा भयणीनो, हाचेर नियाळ केल्या उपरांत आपलें जिवीत तो बदलता आनी जेजूक आपलें जिवीत दिता. द गॉड एक्झिस्ट एंड आय हॅव मॅट हिम. आनी निमाणी घडयेक पर्यंत तो म्हणटा, जेजूक हांवें परगटूंक गरज, कित्याक दर दिसाक तो म्हजे सवें नव्यो नव्यो वस्तू सांगता, नव्यो नव्यो वस्तू परगटता. वाय शूड आय नॉट proclaim him, because he is revealing his mysteries to me every day. अशें आमच्या जिवितान जाता. हाचें पयलें वाचप एझेकियल पुस्तकांतलें आमी घेतलां. आनी एझेकियलाक देव केरीत भाशेन फॉर्मोन दिता आनी फॉर्मायता आनी म्हणटा, वच तांकां तूं परगट कर. आपणा मदें एक प्रवादी आसा म्हूण ते परतून ते मानतले. तूं तुजो वावर कर, तांकां परगट कर हांव आसा म्हूण. कित्याक इस्रायल पोरजेक बाबा भयणीनो, नेबुकदनेझार इजिप्तान गुलामपणाक व्हरता. ही पोरजां बाबा भयणीनो देवाक नाकारता, आपल्या वाद्याची जाता. आपूण आपल्याक जाय ते भाशेन करूंक सोदता. ताका लागून तांची निबोर काळजां बाबा भयणीनो देवाक आयकना, ताचो ताळो आयकना. हाका लागून ती गुलामपणान सुद्दां आसतना देव नासलेल्या परी जियेतात तेन्ना देव एझेकियल हाका प्रवादी कसो वेंचून काडटा. आनी उतरां तांकां तो प्रवाद्याक म्हणटा, वच, ती आयकूं वो ना आयकूं. आपणा मदें एक प्रवादी आसा म्हूण त्या फितूर घोराण्याक गोमून येतले. मुणगे निबोर काळजाच्या मनशांक गोमून येतले. हांवें तुका पाठयलां.
आनी भाऊ भयणीनो तांचे मदें तो वेता आनी किरीत भाशेन तो देवाचें उतर परगोडटा. ही पोरजां ताका नाकारता बिकॉज तांचे मदें आपल्या जिवितान किरीत भाशेन तांकां देव नासलेले परीन तीं जियेतात. ताका तीं भायरायतात, ताका ताचें उतर आयकूंक सोदनात, दुसऱ्या देवांक तीं बोसतात. हाका लागून एजिकेल प्रवादी देवा सोशी येता आनी म्हणटा ती म्हजें आयकनात आनी देव म्हणटा तुवें तुजो वावर केलो. एक प्रवादी कसो तुजो वावर तुवें केलो तो निर्फोड जावचो ना. ही पोरजां हांव सोडून दिवचो ना, तांकां परतून म्हजेशी हाडटलो. आयचें दुसरें वाचप बाग्यून पावलून कुरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप आनी थंयसर कांय बरीं उतरां म्हणटा. तो म्हणटा म्हाका म्हज्या जिवितान स्वताक म्हजे कुडीक दिला एक कांटो. आय हॅव अ थॉर्न इन माय फ्लॅश. आनी बाबा भयणीनो किरीत भाशेन हो कांटो कितें जायत काय म्हणून जायते पावटी बाग्यून पावल आपल्या जिवितान नियाळटा तेन्ना थियोलॉजियन्स आपल्या जिवितान हे नियाळ ह्या उतरांचे नियाळ करता आसतना म्हणटा बाग्यून पावल पयले सुवातेर दुमाडो आसलो. आपल्या जिवितान सगळे कोश्ट ताणें सुसले. ताका पयले सद्या ताच्याच मनशांनी जेजूच्या पाटलावदारांनी नाकारलेलो कित्याक तो पिडापीड दितालो. दुसरी वस्त ताका बोणकुणीन घातलेलो. ज्या कोरिंत लोकां मदें तो आसलो, एक व्हड शार आसलें कोरिंत आनी लोक ग्रेस्त आसलो, आस्तीक आसलो. आपल्या जिवितान सगळें तांकां आसलें पूण जिवीत बेमर्यादेचें जियेतालो. आनी हांचे मदें जेजूक परगोटूंक ताका बाबडनो जायते कोश्ट पडले. तरी आसतना 3 पावटी तो देवाक सांगता सायबा कित्याक हे कोश्ट म्हाका दिताय. म्हाका ह्या कोश्टांतलो निवार हांवें सोम्या कोळे मागले. कोण म्हाका तूं ह्या कोश्टांतलो निवार. पूण सोम्यान म्हाका अशें म्हणलें म्हजी मोजत तुका पुरो. माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू. खरेंच बाबा भयणीओ हेच कृपेन बाग्यून पावलो आपलें जिवीत सारता. किरीत भाशेन देवाक आपलें जिवीत भेटयता तेन्ना सगल्या आडकोड्यांक फुडो करून तो देवाचें उतर परगोटूंक पावता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी किरीत भाशेन पळयता जेजू आपल्या गांवघरा येता आनी आपल्या गांवघरा येता आसतना थंयसर भायर लोक जाय तो ताची शिकवण आयकूंक अजाप जातात आनी ती सजमतात हाचेर देंवचार बसला. ही सगलीं नाटकां करता. आटकां नाटकां करून लोकांक बरो करता म्हणजे ताचेर कोण तरी बसलेलो आसा. देवाचें उतर बाबा भयणो, देवाची परगोटणी, देवाची विस्मितां ताचेच गांवघरा ताका लोक मानून घेना. आनी हाका लागून ती सगलीं म्हणटात विस्मितां करता ती कशी. तो तेवयाचो पूत न्हय गा, मारयेचो पूत जाकोब जुजे, ताचे भाव आमचे मदें आसात, ताचे भयणो आमचे मदें आसात. आनी काय बरें जेजू उतरां म्हणटा प्रवाद्याक फकत आपल्याच गांवांत, आपल्याच घोराब्यांत आनी आपल्या सोयऱ्या दायऱ्या मदें मान ना. बाबडनो अ प्रॉफेट इज नॉट एक्सेप्टेड अमांग हिज ओन. आनी हें खरें बाबा भयणीओ. आमी जेन्ना तुमकां बरीं उतरां सांगतात, गांवचो पाद्विगातूर कितें बरें सांगत, बरे भाशेन तुमची सोडवण करूंक, तुमकां बरे तरेन तुमची ओत्मीक वाड जावंक तर जायते पावटी बऱ्यो तुमकां ह्या प्रवचनान कितें सांगत जाल्यार चड लांब जालो शर्माव पाद्रीचो अशें तुमची टिका येता. जायत गोडेक जायते पावटी लांब जाता, जायते पावटी गोरे शर्मान बऱ्यो वस्तू आसात. कशे तरेन हांव ह्या प्रवाद्याचो ताळो आयकून म्हज्या जिविताची नोंदणी करूंक वावुरता तें आमकां गरजेचें. आयच्या दिसाक जेजू तांचे हे अविस्वासाक लागून पडून अजाप जालो. जेजू घुस्पलो. कित्याक जायत हो लोक विस्वास दवरिना, कित्याक जायत हो लोक अविस्वासी जालो. वाय हॅव दे बिकम सो नेगेटीव. वाय देर वॉज क्रिटिसिजम. कित्याक तांकां भावार्थ नासलो. तांचे विजडम, ह्युमन विजडम वॉज लिमिटेड. एके भाशेन संवसारी मन चड आसलें, संवसारी वस्तूक लोभ दोन ती आसली. आयच्या दिसाक 3 वस्तू आमच्या मनान दवरात. पयले सुवातेर बावतिस्मा वरवीं सगल्यांक आमकां देव प्रवादी जावंक आपयता. म्हणटच हें देवाचें उतर बाबा भयण आमच्या जिवितान आमी 2 दिसाक सारूंक गरजेचें. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी तें दुसऱ्यांक परगोटींक एक प्रवादी कसो हांवें तयार आसूंक गरजेचें.
दुसरे सुवातेर हांव प्रभादी कसो देवाचें उतर परगोडटा तेन्ना म्हज्या जिवितांत जायत्यो आडकोड्यो अडचण्यो आनी कोश्ट येतले. तुज्या जिवितांत जेन्ना तूं तुज्याच घरच्यांक हें देवाचें उतर सांगता, तूं बरेंपण तांकां परगोटा येता, जेन्ना तूं तांकां कितेंय वायट आसा तें बरें करूंक सांगता, तुजेर उरफाटें बोगलांटां येतलीं, तुका नाकारतलीं, तुका भायर रायच्या दिसाक ह्या दुमाड्यांक तुवें तयार रावंक तोच देव तुका आव्हान दिता. तिसरे सुवातेर भाव भयणो, दर एकल्याक आमचे मदल्याक देवाचें उतर परगोडटा आसतना प्रभादी कसो राजी जावंक आमकां देव उलो मारता. जायते फावटी आमी प्रभादाचो वावर करूंक तयार आसना. संवसारी मन आमचे मदें जायते, आमकां हे सगल्यो वस्तू करूंक आमकां वेळ आसा, पूण देवाचें उतर आयकूंक, तें नियाळूंक आनी तें परगोटूंक आमकां वेळ ना. आयच्या दिसाक बाबा भयणीनो, गॉड इज देर and he exists and I have met him. ह्या फ्रांस देशाच्या आंध्रेन देवाक अणभवलो आनी देवाक मोरो पर्यंत ताणें हो परगोटलो. भाग्यून पावलून प्रवादी एझेकियेलान आपल्या जिवितांत देवाचें उतर 2 दिसाक नियाळ्ळें आनी पोरजा आयकूं वो ना आयकूं तें पोरजेक परगोटूंक ते तयार आसले. ते भाशेन आमचे जिवितांत आमी करुया. देवाचें उतर 2 दिसाक नियाळुया, आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक वावरुया आनी दुसऱ्यांक ते आमी परगोटुया. ओदीक जेजूचे प्रवादी कशे ह्या संवसारांत दुमाडो सोंसतना, पिडापीड सोंसतना सदांच ताच्या ह्या परगोटणेंत प्रवादी कशे तयार रावंक आमी 2 दिसाक वावरुया. हीच कृपा न्हूच आयच्या दिसाक, पूण 2 दिसाक आमकां मागून घेवया. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचो बावाट परगोटून सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्गारान पृथ्वीच्या रुसणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुन्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीत समवलो, आंकवार मरयेंतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कूस सुसले, ताका कुस्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निघिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सूर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुयेंतान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकेंचें बोगसोणी, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो सोमी जेजू म्हणटा, मागात आनी तुमकां मेळटलें ह्या ताच्या उतराचेर बावाड धरून ह्या वेळार आमच्या आवंड्या आनी आमच्यो गोरचो आमच्या दोनया देवा लागीं बावाडटान आतां उबारुया. तो देवस्थानान शिकोवंक लागलो. आमच्या धर्मीक फुडारी देवाच्या उतराची शिकवण आमकां दिता. ती आमी आयकूंक आनी ते शिकवणे पोरमोणे आमी चलोवंक आनी जियोंक आमकां कुरपा आनी आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांच्या वावराचेर बापाचो आशिर्वाद मागुया. मागणे आयकून घे बापा. एका प्रवाद्याक फकत आपल्या काशा गांवांत मान ना. हालींच निवडून आयलोले देशाच्या फुडाऱ्यांनी सगळ्या धर्मांक मान दिवंक आनी जण एकल्याच्या धर्माची परगोटणी करूंक आपलो आदार आनी पाठिंबो दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमकां निवार म्हूण हांवें सुमयाक मागलें. मिसावाच्या गांवांनी वावुरतल्या आमच्या पाद्रीक माद्रींक आनी लोकीक भावा भयणींक जेजूची बरी खबर परगटतना आपलो क्रिस्ती धर्म जियेतना आनी क्रिस्ता खातीर बरो वावर फुडें व्हरतना जायते कोश्ट त्रासाक फुडो करचो पडटा.
तांतली तांकां राख वाटाय आनी निवार म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. वायटकारांचेर हात दवरून ताणें तांकां बरीं केलीं. जायतीं आमचीं भावां भयणी हॉस्पिटलांनी घरांनी जावं जाणट्याच्या घरांनी आपले पिडेक लागून कश्टतात. तांचे पिडेंतलीं तांकां बरी कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी बापा मुखार दवरुया. जायते आमकां आडकोड्यो त्रास, आमच्या गोच्या मदें जायते वाद विवाद, आमच्याच पिडेस्तांक जायतें शरण जाय. हे वेळार तांचोय आमी उगडास करुया. भोव सर्गींच्या बापा, ह्यो आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात, त्यो मानून घे आनी तुज्या पुता जेजूचे परगुटणार जावंक आमकां तुजो आदार फावो कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बेटोरे वेनार गीत घेऊया. C26 पेज नंबर 39. C26. म्हज्या भावा भयणी म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफोड कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोफे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदारान सासनाचे देवा, सोर काडी आनी सोता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कुश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखलें आम्हा समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेवन सर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorry,
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गोड पोरगो तुया, बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापाक, सिमांव आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगले यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनू जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचुरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतून एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माई सांगातीक चपोती बागेवन सुसे, बागेवन धर्मदुतान सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवीं, त्याची सुसांगाता, त्याची सुथाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. God exists and I have met him. Andre Frosadan आपल्या जिवितान किरीत भाशेन जेजूक अणभवलो आनी आपल्या जिवितान सगल्या जांकां भोगसूंक जाय आसलें सगलें आड केल्लें तितलें परतून आपल्या जिवितान भाव भयणीनो पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचेर विस्वास धरून नवेपण ताणें आपल्या जिवितान अणभवलें. आमच्या जिवितान दर दिसाक देव आमकां प्रवादी जावंक आपयता तेन्ना जायते आडकोड्यांक आमी फुडो करता तेन्ना आमी जायते फावटी कोडू जाता. जायते फावटी आमच्या जिवितान वायटपण आमी अणभवता तेन्ना अदीक बोगसण्याची मनशां आमी जावंक जेजू आमकां ह्याच प्रार्थनांतल्यान शिकयता. कोतकोत्यान जेजून शिकयलेलें प्रार्थन सगलीं बरोबर हात जोडून म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं, चे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका,
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशो नोतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलोती. सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक तुला सुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसता जे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येथान रासवूच चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू. ह्या सुत्रांनी ताणें पावलूकूच न्हय पूण जायत्यांक आपल्या जिविताचो पाटलाव करूंक आपयली. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
सोमी म्हणटा कोश्टवतल्यानो आनी ओजे वाटायतल्यानो सगळीं तुमी म्हजेशी आहात, हांव तुमकां विसव दितलो. प्रार्थया. बापा, येद्या व्हडत्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मातशें बसूया. गेल्या आयताराक इगोर्जीन कलेक्शन जालां 31,260 रुपया. फुडल्या आयताराक 3 मिसां. पयलें मीस सकाळचे 6:30 वाजता सेंट पॉल समुदाय आंतरीक सायड मांडावळ करूंक. दुसरें मीस 8 वाजता सेंट जुजे वाज समुदाय डोमिनोस सायड ही मिसाची मांडावळ करूंक. तिसरें मीस 9:30 वाजता भुरग्यांचे मीस किरीत भाशेन भुरग्यांची जी क्लास आसा ती मांडावळ करतली आनी उपरांत मिसा उपरांत दोतोन. पवित्र संस्काराची बुजोवन बुधवारा दिसा सांजेची 7 वाजता आनी शुक्रारा दिसा 6:30 वाजता जातली. आयताराचे ऑब्लिगेशन मीस सदांचे परी आमचे इगोर्जीन सोनवाराक सांजेच्या 6 वाजता इंग्लीश भाशेन आनी दाबोली कॉपेलांत सांजेच्या 6:30 वाजता कोंकणी भाशेन. तिसऱ्या वर्साचे मीस 12 तारखे जुलयाचे संपलेल्या मिलाग्रीना दा कोस्टा 8 वाजता. 13 तारखेर तिसऱ्या वर्साचे मीस संपलेल्या फ्रँकी गोम्साचे 7 वाजता. समुदायाच्यो जमाती परी ह्या आयच्या दिसाक सेंट पिटर्स समुदाय वालीस सायड पिटर वालीस हाच्या घरांत 5 वाजता. आयच्याच दिसाक सेंट पॉल समुदाय आंतरिक्स मानोर सायड मार्सेलिनो फेर्नांडीस हाच्या घरांत 5:30 वाजता. 9 तारखे जुलयाचे सेंट फ्रांसीस ऑफ असिसी समुदाय इग्रेजा रोझालिया डिसोजा हाच्या घरांत 6:30 वाजता. 9 तारखेर मारिया इमाकुलादा समुदाय रेजिना मुंदी रेशमा रेमंड्स हाच्या घरांत 6:30 वाजता. 13 तारखे जुलयाचे ऑल्टर सर्विस फॉर्मेशन मिटींग आमचे इगोर्जेन जातली 5 वाजता. ह्या मिटिंगेक किरीत भाशेन जायत्या भुरग्यांक बोव करून चेडे चेडवांक तुमी पाठोवचे म्हूण किरीत भाशेन आवय बापाय लागीं आमी मागता आनी तुमच्या भुरग्यांक अदीक आनी अदीक वेदी सेवक कशी जावंक तुमी प्रोत्साहन दिवचें म्हूण आमी तुमचे कडेन उपकार मागता. 16 तारखे जुलयाचे आमचे क्लॉइस्टर्ड सिस्टर्स आसात तांची परब म्हणटकूच तांची मीस जातलें आवर लेडी ऑफ माउंट कार्मेलाचे परबेचे मीस सांजेचे 4 वाजता. म्हणटकूच थंयसर कॉन्वेंटान किरीत भाशेन मीस दबाजीक मीस जातलें 4 वाजता फॉलोड बाय ब्लेसिंग ऑफ स्कॅपलर्स आनी उपरांत मीस जाल्या उपरांत तुमकां घोडेक बेंतीना वांटतली. 10 तारखे जुलयाचे फ्रांसिस्कन 3rd ऑर्डर हांची जमात आमचे इगोर्जेन 4 वाजता. न्यू डॉन आशादीप हें स्पेशल स्कूल फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स लोकेटेड एट हेडलँड सडा हांची एडमिशनां बिहायंड दीप विहार स्कूल हांची एडमिशनां ह्या नव्या वर्साक एकाडेमीक इयर सुरू जाल्यांत किरीत भाशेन डिटेल्स नोटीस बोर्डार घाल्ल्यो आसात. आज 7 तारीख जुलयाची पयलो आयतार म्हणून आयच्या दिसाक फिरगोज गवळीक सभेची जमात आतां हे मीस जाल्या उपरांत जातली. आमचे मदें भावा भयणीनो 2 जाण ब्रदर आसात. तुमी पळयलेले आसा. उपकार मागतलो आसलो दोगूय ब्रदरांक मुखार येवंक. आमचे मदें आसा ब्रदर अनमोल लॉपिस. तो किरीत भाशेन पिलास संस्थेक आपले किरीत भाशेन शिकप करता आनी पिलास संस्थेक तो जॉयन जाला 2nd इयर ऑफ थियोलॉजी. तशेंच आमचे मदें आसा ब्रदर संजू बिस्वास. तो कृष्णनगर आमी म्हणटा वेस्ट बेंगॉल हांगासरलो ही डायसिजींतलो पूण आपलें शिकप पिलार हांगा मेजर सेमिनरीन तो करता. दोगूय 2nd इयर ऑफ थियोलॉजी आसात. ते शिकप करतात आनी किरीत भाशेन सोनवार आयतार आमचे इगोर्जेन ते येतले किरीत भाशेन बरे तरेन देवाचो अणभव तुमकांय दिवंक. ही मिनिस्ट्री करता आसतना सगलो सहकार तुमी तांकां दिवचो. तुमकांय ते भेट करूंक येतले. जेन्ना भेट करतात तेन्ना बरे तरेन तांकां तुमी घेवचे आनी खबरूय तांची विचारची. सो माई मोगाचो येवकार आमच्या दोगांय ब्रदरांक व्हडल्यो ताळयो मारून तांकां आमी येवकार दिवया.
Thank you, brothers. You may kindly take your seat. Crusaders of Jesus with Mary किरीत भाशेन ही संस्था बाबा भयणो एक संघटन जावन आसा. ही आपूण किरीत भाशेन एक विशय घेवन येयला आनी ती संगीताची सांज ते समोरमतात. म्युजिकल इवनिंग एट फादर एग्नेल ऑडिटोरियम 13 तारखेर जुलयाचे सांजेच्या 5:30 वाजता. म्हणटकूच तांचो विशय जावन आसा ह्या इवनिंग म्युजिकल इवनिंगाक मार्क आनी मार्सिया हे सिंगींग डुओ चेन्नईतान आयलेले आसात आनी तांणी किरीत भाशेन एक थीम घेतला. वी आर इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड, वी बिलोंग टू क्रायस्ट. म्हणजे आमी क्रिस्ताची जी जातली पाटलावदारां म्हणटकूच आमी क्रिस्ताची जाल्यार खरेंच पाटलावदारां कशी संगीताची सांज ती करूंक सोदतात. आज किरीत भाशेन आमच्या इगोजेच्या दारा लागीं ती उबी आसतली आपलो पास घेवन. तुमी चड व्हडलो म्हारग पास न्हय तो, 50 रुपया म्हाका दिसता ताचें मोल आसा. तुमी घेवचें, वचनात जाल्यार पोत्यान तांकां आदार कसो तुमी जावची म्हूण आमी मागता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया. आमी शेवटाचे मागणे करतल्यो. सगळीं बरोबर. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशाक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसांवां पासत आमी तुका दिन वाजता. तुज्या पुताच्या कुसाची नदर तिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रेलिकेचे दोबाचीक दाखोवणीक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्सा आमी तयार जातना पवित्र कुसाच्या बोडान आमचो एकचार तिराय. तुज्या आनी परिशदेक मनान तुवें दिल्लें मिसां सहभागिलीपणान फुडें व्हरूं. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन संवसाराक बरवंसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवून परगटणारा आमकां कर. आमेन. शेवटाक गीत घेवया. E6 पेज नंबर 80. E6. No